येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळयचे हेडलायन्स. माथ्यार थापलेल्या झोनिंग प्लॅनाच्या विरोधात मांद्रेकारांनी वाजयले रणशिंग. काँग्रेसीनय थापटले दंड. खांडेपार पुला खातीर अप्रोच रस्तो बांदपाक सुरवात. समाज वावुरप्यांनी दिलो येवकार. हो रस्तो जालो जाल्यार अपघातांचेर येतलो आळाबंद. राज्यात 14 तारखेमेरेन पावसाची शक्यताय. कांय वाठारांनी हलको पावस पडपाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. खांडेपार पुला खातीर अप्रोच रस्तो बांदपाक अधिकाऱ्यांनी सुरवात केल्या. हो प्रकल्प खूब आदीं सावन चलत आयला. हो पूल आयल्यार वाठार अपघाताचे प्रमाण उणें जातले अशें समाज वावुरप्यांनी सांगले. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. नॅशनल हायवेन जे 73 क्रोर्साचे जे काम स्टार्ट केले, टेंडर काडलेलो, तेजे कामाची आज सुरवात जाल्ली आसा. आनी सुरवाताक पयलीं कितें जाता जे कलवट जो व्हाळ जो आसलो तो पयलीं बॉक्स कलवट बांदून ते पयलीं फिलिंग करताले आनी मागीर जो हायवे आसा तो फिलिंग करून तो हायवे करताले. ताजें काम पयलीं स्टार्ट जाल्लें आहा. कित्याक त्या वटेन जे उदक येतालें तें उदक फ्लड घरांनी वचून फ्लड जातालें आनी तें आतां जावचें ना. कित्याक हो जो कलवट जालो, हो जर व्हाळ जालो जाल्यार हे जे व्हाळाचें उदक ते डायरेक्ट व्हाळा मेळून हें उदक भायर वयतलें. आयज आमच्या पंचायतीच्या मंडळ आहा, हांव डिस्ट्रिक्ट कन्व्हेनर आहा. आमी आयज जें काम चालू जालां आनी सगळ्यांनी दिसपरगटिल्ल्या. जें काम जालें म्हणजे खांडेपार जे एक्सिडेंट प्रोन जून आसलें हें जे आतां आयज सद्या डायवर्शन जावन मातशें फिलिंग मेळ्ळां. हें आतां काम कंप्लीट जालां. कंप्लीट जालें म्हणटकीर सगळे हांगाचे प्रश्न आसा लोकांचे, हांगा एक्सिडेंट जाता जे आनी कितें जाता ते सगळे प्रश्न सुट्टले. आज हांगा एक मोठे एक फोन कॉल मारलेले आसा. हेजें कारण म्हणजे कितें आसा की एक्चुली सिजनल नाला आमच्या वटेच्यान आशिल्लो जो अपर डावलें डायरेक्ट नाल्याक टच जातालो. तेन्ना कितें जालें, फिलिंग केलें आनी आमगेलो नाला आशिल्लो पळय तो पॅक केलो. हेजो रिजल्ट कितें जावपाक लागलें की फाटले 2-3 घरांक एक वर भर जर पडले जाल्यार फ्लडिंग जातालें. सो हांवें इन्स्पेक्शन घेवपाक लायलें. इन्स्पेक्शन घेवन आतां तें म्हणपालें कितें की ऑलरेडी फिलिंग करून हायवे आमी तो केलो न्ही म्हणटकूच तेजें आमी कांय करूंक शकना. पूण आमी एक काम करूंक शकता की तो जो नाला आसा आमच्या आड्याच्या वटेच्यान तो आमी हे सायडी शिफ्ट करूंक शकता. हे एप्रोच रोडाचें काम सुरू जावचे पयलीं. सो 2-3 दिसां पयलीं तेंच्यांनी आतां हांगा चल्ल्यान 2 बाय 2 मीटर बॉक्स कलवट घेवपाचो केला. हो बॉक्स कलवट अपर रोडार जे केऱ्यांतल्यान उदक येता तें आनी वयले स्कुला कडल्यान उदक येता ते दोनी कलेक्ट करतले आनी 2 बाय 2 मीटर सायज आसतली आनी ते डायरेक्ट नाल्याक कलेक्ट जातले. हे करतकच जातलें अशें की आमकां जें उदक थंय लागता फाटल्या घरांक तें उदक आमकां थंय एक्सेस येवपाना आनी तें डायरेक्ट ह्या नाल्यांतल्यान कलवटांतल्यान नाल्याक टच जातलें. हे कडेन ते आमचे आमिगोस पोनास फुलाचे पोना पळय तें जाता तें आमी पंचायतींतल्यान तांकां एक लेटर केल्लें आसा की हो स्ट्रेच जाता जाल्यार कॉन्क्रीट स्ट्रेच करचो आनी ड्रेनेज सिस्टम थंय मेन प्रॉब्लेम आहा. ड्रेनेजी लागून तो रोड वयता. सो येन सांगलां तें काम आमी तितून भितर धरतले आनी तें सगळें स्ट्रेच आमी करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सृष्टी अथानीकार आणि ओमकार देशप्रभू. माथ्यार थापलेल्या झोनिंग प्लॅनाच्या विरोधात मांद्रेकारांनी सरकाराक आपली ताकद दाखोवपाक सुरवात केली. काँग्रेसीनय दंड थोपटल्यात. झोनिंग प्लॅन पेडणेकारांक नाका जाल्यार तो कसोच जावपाक दिवचे नात. कलपान शिटकायला जाल्यार विश्वजितान पेडण्यां सभा घेवन लोकांक विशय पटोवन दितले अशें म्हटलां. फकत पेडण्यां पुरतो हो विशय ना. हो प्लॅन पुराय गोंयभर चलतलो. टीसीपी मंत्र्यान गोंयच्या विकासाचो प्लॅन परत तयार करचो. लोकांक विश्वासात घेवचे, मनमानी करचे न्हू अशें काँग्रेस फुडारी रमाकांत खलपान भाजपा सरकाराक सांगला. फक्त पेडण्यां पुरतो हो इशू मर्यादीत आमी दवरया नाका. हो इशू संपूर्ण गोव्याक लागू जाता. आज म्हाका फाल्यां तुका अशी म्हणत त्या प्रमाणे आज पेडण्यान फाल्यां काणकोणां, परवा सांगेर आनी एरवा वास्को मुरगांव ह्या इतर तालुक्यांत लागू येता. परत एकदा ह्या गोंयच्या एकंदर भवितव्याचो एकत्र बसून विचार करुया. म्हजें आव्हान आसा मुख्यमंत्र्यांक आनी तुज्या मंत्रिमंडळाक की तुमी आनी विरोधक, तथाकथीत विरोधक म्हणया, सिट अक्रॉस द टेबल. गोंयच्या विकासाचो प्लॅन नव्यान तयार करा. तो प्लॅन जनतेच्या विचारार्थ खुलो करा. त्या प्लॅनाच्या नुसार एकमत जे कितें घडत त्या प्रमाणे काम करूया. म्हणजे सांगच्या पयलीं करपाचो असो तेंचो प्लॅन आसलो की कोणाक कळपाक दिनासतना हो सगळो प्लॅन जावपाचो जो ड्राफ्ट आसा म्हणटा पळय तो फायनल जावपाचो असो तेंचो कितें तरी प्लॅन आसलो आसतलो.
सो हेच्या खातीर हांव मागता की सगळे लोक जे पेडणेकार आसा पळय तेंची जर आमकां आमची हें आसा वाचोवंक जाय, आमचे जर जे पेडणेकार म्हणून आमचें जें अस्तित्व आसा तें जर आमकां सेव करपाचें आसा जाल्यार आमी सगळ्यांनी भायर सरोंक जाय. आनी जे कोण आतां पेडणे नागरीक समिती जावं पेडणे बचाव समिती जावं जे कोण फुडाकार घेता पळय तेंच्या वांगडा आमी रावंक जाय. आनी आमी एज काँग्रेस पार्टी तेंच्या वांगडा रावतले, तेंच्या वांगडा सदांच आसतले. आनी लोकांक जो इश्यू जाय, लोकांक जें कितें नाका तें आमी नाका म्हणटले, लोकांक जें कितें जाय तेच्या वांगडा आमी रावतले, सारके खंबीरपणे रावतले. आनी कसली स्टेप घेवची पडली जाल्यार आमी ती घेवपाक रेडी आसतले. मोपा एअरपोर्टाक लागून अजून शेतकार रडटा. आता ह्या झोनिंग प्लॅनाक पेडणेकारांनी पुराय तरेन न्हयकार दिवपाक जाय. जमनी दिल्यो जाल्यार पेडणेकार काबार जातले. मुख्यमंत्र्यान टीसीपी मंत्र्याक घेवन मांद्र्या येवन आमचे कडेन उलोवचे. पळयात तिडकिल्ले पेडणेकार. पण तुका एक सांगूंक सोदता विश्वजिता, जितलो पळय तू येलो कलर मारलाय पळय पेडणे तालुकान, काल तुवें प्रवीण आल्लेकराक घेवन सर्वे केला. मांद्र्यान अजून पावोंक ना तू, कित्याक हिशोब अजून तुका मेळना दिसता, बरोबर की ना? आणि तुका हिशोब मांद्र्याचो कसोच मेळचो ना. कित्याक आमच्या सारकिले हे आमच्या युवा, आमची जी भयणी आसात हांगा आमचे बापाय समान असलेले हे जे लोक आसा हांगासर, हे तुका हिशोब तुका कसोच करून दिवचे ना. हे आमच्या मातीक लागून, हे आमच्या जमनीक लागून आमी आमचे स्वतःचे जीवन नष्ट करपाक तयार आसा. पेडणेचो आमदार आसतलो, तो न्हिदला आसतलो. हांव म्हणटा ताका खूब तो तेंच्या भाशेन सुपर पावर आसतलो, अडाणी सुपर पावर आसतलो. हांव ना म्हणना, ताका काय खबर आसचें ना. अजून तेणी आमच्या पेडणेच्या लोकांक सांगूंक ना. अरे तेच्या कडेन मतां आसतली 12,500 12,000. अरे उरलेली मतां ही पेडणेकारांची आसात, जी 15 ते 17,000 आसात. सो तेणी तितली अपेक्षा तेणी रावचे न्ही की आपणच सगळे आणि सगळे बीजेपी सरकार म्हणून. सो हांव सांगूंक सोदता, पेडणेकरांचो आवाज ह्यो प्रत्येक घरान आसा. तेतून ती प्रोजेक्टाक कित्याक व्हरना? ते करोडांनी जमनी तुज्यो आहात, राण्याच्यो बापायच्यो आहात, तुज्यो आहात, तेतून तूं कित्याक करिना? तूं पेडणे तालुक्यान आमच्या गरिबाच्या हेचेर तूं शेतकारांक काबार करून हे तूं करूंक सोदताय तें बरें दिसता हेका? पेडणेकार म्हाज्या भावांनो आनी भयणांनो तुमकां एकूच सांगता, तुमी आयज जावं जाल्यात, आयज हो रिजनल प्लॅन तेका जावं तो ते केलो तेणेन जाल्यार हो आमकां खूब म्हारग आसा. खूब म्हणजे खूब. मागीर रडो नाका. कित्याक मोपा एअरपोर्टाक लागून आजून शेतकरी रडटात, आजून ताका पयशे मेळोंक नात, ते आजून रडटात, उगडास धरात. आनी ह्यो जमनी जर तुमी हे दिल्यात आनी जमनीक जर तुमी कांय विचार केलो ना जाल्यार हे आमकां भोगचें पडटलें. सो हो मुख्य उद्देश आसा आमचो. आणि आमचो डिमांड काल आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान सांगलेलो आसा की ज्या टीसीपी मंत्र्यान जो ब्लंडर केल्लो आसा त्या मंत्र्याक ह्या मंत्रीपदाचेर रावपाचो कसलोच नैतीक अधिकार ना. हेका कंप्लिटली हेका पूर्णपणे सॅक करपाचो गव्हर्मेंटातलो, हेका गव्हर्मेंटातलो काडून उडोवपाचो. की तेणी हे धाडस करपाचें न्हू. जर टीसीपी मंत्र्याक जर पेडणे तालुक्याचो खरोच विकास घडोवपाक जर जाय जाल्यार त्या टीसीपी मंत्र्यान आमच्या कडेन दीनदयाल हॉल बरो मोठो आसा, ह्याच भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान बांदलेलो आसा. ह्या हॉलान टीसीपी मंत्र्यान येवपाचे. आमचो आमदार संपूर्ण पेडणे तालुक्याच्या वतीन, कित्याक पेडणे मतदारसंघाच्या आमदारान पेडणे मतदारसंघाक वाऱ्यार सोडलेले आसा, पण पेडणे तालुक्याच्या संपूर्ण नागरिकांच्या वतीन आमचो आमदार जो कितें रिक्वेस्ट करपाक जाय तो रिक्वेस्ट कन्सर्न टीसीपी मिनिस्टराक करतलो आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताकाय करतलो. सो ह्या प्रसंगी इतलीच रिक्वेस्ट आसा की हो जर इश्यू आतां हे फुडें जर सॉर्ट आउट करपाक जाय जाल्यार गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान एक तर ताका सॅक करून हांगा येवपाचो, आणि जर तो ताका सॅक करना जाल्यार ताका घेवन हांगा मांद्र्यान येवपाचो. आणि त्याच्या नंतर मांद्रे मतदारसंघाची जनता आणि संपूर्ण पेडणे तालुक्याची जनता ह्या सरकाराक सांगतली झोन प्लॅन कितें आसता, तुम्ही बिल कितें हाडला आणि आमकां कशें फुडें वचपाक जाय. जाल्यार पेडण्या जे आंदोलन चल्ला ते फाटभुंयेर मंत्री विश्वजितान लोकांसमोर ड्राफ्ट दिवपाचे उतर दिला. आता तो दिल्ल्या उतरा प्रमाण वागतलो काय कितें ते पळोवपाचे. सगळे पंच सदस्य, जिल्हा परिषद मेंबर, म्युनिसिपालिटीचे प्रेसिडेंट सगळे आशिल्ले. तांकां हांवें व्हेरी क्लियर अश्युरन्स दिल्ले आसा की तांकां पयलीं जे अश्युरन्स दिल्ले खूब प्रमाणे आमी ते इन्कॉर्पोरेट करपाचो आमी प्रयत्न केला. आणि आता बी जे उरलेले गोष्टी जे आहा ते इन्कॉर्पोरेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तांकां आमच्या डिपार्टमेंटान कन्सल्टंट म्हणून सगळे लोक सहकार्य करतले. म्हणजे लोकांक अवेअरनेस करपाक कोणाक कितें जाय, कोणाचें सजेशन, कोण रस्त्याचे उलयता,
आणि हे सगळे गोष्टी सजेशन ऑब्जेक्शनच्या माध्यमांतल्यान फुडल्या 15-20 दिसां भितर आयले की आमी मागीर परत एकदा ते स्क्रुटनायज एक्सपर्ट कमिटी कडल्यान स्क्रुटनायज करून कन्सल्टंट कडल्यान स्क्रुटनायज करून आमचे CTP आसा सगळे बसून ते प्रत्येक सजेशन ऑब्जेक्शन आमी ते इनकॉर्पोरेट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी जो पर्यंत आमी सगळे ऑब्जेक्शन सजेशन इनकॉर्पोरेट करिना आनी लोकांचे सजेशन ऑन बोर्ड करिना तो पर्यंत आमी प्लॅन आनी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी तांकां हांवें सांगलां की एकदां तेंच्या एरियाची सगळी आमी केल्यार मागीर आमी परत एकदां आमी बसून कन्सल्टंटच्या माध्यमांतल्यान तांकां पंचायत वायज प्रेझेंटेशन दिवन म्हणजे तांकां सगळ्या पंचायतान कितें जाता ते आनी जागृत जातले. फर्दर तांकां कितें चेंजीस जाय ते बी चेंजीस करून व्यवस्थीत इन्क्लुसीव प्लॅन सगळ्या लोकांक इन्क्लूड करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. 77वी राष्ट्रीय फुटबॉल सर्त संतोष ट्रॉफी खातीर जावपाची आसा, पूण वैयक्तीक क्लबांक सरकारा कडल्यान जे पयशे वयता ते आमकां वळयले जाल्यार आमी आमचे राज्य आनीक बळिश्ट करूंक शकता. अर्थीक नदरेन आमकां कसलोच आदार मेळना हाची खंत गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या अध्यक्षान उक्तायली. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या अध्यक्ष डॉक्टर कायतानो फर्नांडिसान आपल्या हेर वांगड्या सयत पत्रकार परिशद घेतली. गोंयांत निमाणे 2009 वर्सा चेन्नयांत बंगालाक पेनल्टीचेर हारायलो तेन्ना संतोष ट्रॉफी जिखली. 2016-17 वर्सा बांबोळीच्या GMC स्टेडियमात फायनल खेळटाले तेन्ना तेच विरोधकां आड उपविजेते आशिल्ले. संतोष ट्रॉफी 2023-24 खातीर गोंयांत 77व्या राष्ट्रीय फुटबॉल सर्तीचे गट अ मॅचीक यजमानकी दितले. सगळ्यांनी गोंयच्या पंगडाक तेंको दिवचो असो उलो गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी मारला. ओन्ली लॅकिंग कितें आसा आमकां गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट मेळपाक जाय फायनान्शियली. तो इंडिव्हिज्युअल क्लबांक वयता तो तेंच्यांनी सेम हे आमकां डायवर्ट केले की आनीक आमी स्ट्रॉंग करपाक शकता आमची स्टेट टीम. So Goa government declared football is a state football. Yeah. You should have requested Mr. CM at least Goa matches you should have played in here. Where? Nehru Stadium. No, but during आता national game आसा म्हणून ते आमकां National what? How many matches is playing here? I think 5 matches. See, आमची ड्रीम आसा एका हे ग्राउंडार खेळपाचे बट बिकॉज ऑफ प्रायम मिनिस्टर विजीट and they cannot give this ground or neither तिलक ground. आम्ही रिक्वेस्ट केलो इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगले आपण तिलक मैदानाचेर येवपाक ऑलरेडी कन्फर्मेशन दिले. ड्यू टू नॅशनल गेम वी कॅनॉट होल्ड डेट आनी आमकां थिंगा वयचें पडटा. सी ते प्रॉब्लेम कितें आसा इतली वर्सां आमच्या एसोसिएशनाक 63 वर्सां जाली. जे पयले प्रेसिडेंट जावन गेल्ले तेंच्यांनी एवरी एका 500 ग्राउंड घेतलेले आमकां GFAक म्हणून. आयज आमकां गव्हर्मेंटाची पोत्तून लायक अ बेगर आमकां वचपाक नाका आहले. सो वी आर ट्रायंग टू डू दॅट. आनीक ऑलरेडी लास्ट टायम आमी तुमकां ऑल मिडियाक खबर आसा 6 ग्राउंडाचे एग्रीमेंट करपाचे उरलेले आसा म्हणून ते एकदां जाले. सो वी वील मेक अवर ग्राउंड स्ट्रॉंगर टू कंटिन्यू इंटरनॅशनल मॅचेस खेळपाक थिंगा हें करपाक. झोन वायज क्वॉलिफाय आसतले. दिस इज आतां जे कितें संतोष ट्रॉफी जाता ते क्वॉलिफाय रावंड जावपाचे आनी आमचे क्वॉलिफाय जावपाक गोवा टीम सगळे वेल प्रिपेर्ड आहा आनी आमची टीम क्वॉलिफाय जातली नो डावट. दुसरे आमचे टीम आयल्या तांकां आमी नावेली ग्राउंड, डॉन बॉस्को ग्राउंड आनी धर्मपुरा ग्राउंड ही आमी प्रॅक्टिसाक दिल्ली आसा. आमचे एकूच हेतू कितें गोंयान ऑर्गनायज करता म्हणटा ते बरे भशेन जावपाक आनी आमी एकूच तुमचे तरेन सगळ्या गोंयच्या लोकांक उलो मारूंक सोदता. सगळ्यांनी लोकांनी येवन आमचे गोंयचे टिमीक सपोर्ट करपाक. इतली वर्सां एक्सपिरियन्सा प्रमाणे म्हाका दिसता ह्या पाटांनी कोचान आनी सगळ्या एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबरांनी बरे आदार घेवन बरी टीम काडली. वी आर सपोर्ट ऑल गिवन बाय द कोच मारिया सावयो एंटरिक एकटोय एक्झिक्युटीव कमिटी जावं कोणूच हितून इंटरफियर जावना. फूल सपोर्ट बाय कोच आनी कोचान सर फूल सेलेक्शन केलं. आम्ही काय नाही म्हणा 25 days प्रॅक्टिस करता आणि गुड सपोर्ट बाय द गोवा फुटबॉल असोसिएशन प्रेसिडेंट अँड ऑल द मेंबर्स गिवन गुड हॉटेल अँड गुड फॅसिलिटी.
गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. आयतारा कुडका वाठारांत अवर लेडी ऑफ रोजरी सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. ह्या सायबिणीक रुजाय सायबिणी म्हणून पाचारतात. हजारांनी भाविकांनी फेस्ताक हजर रावन सायबिणीचे बेसांव घेतले. पळयात कांय भक्तिमय खीण. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, समृता खणगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. एके वाटेनच्यान वर्चस्व गाजोवपी प्रदर्शनात युनायटेड क्लब बाणावलेन दांडो बॉयज क्लब बाणावलेचेर 8-0 अशे घसघशीत जैत जोडले. शेनवारा बाणावलेच्या दांडो खेळामळार गोवा क्लब फुटबॉल असोसिएशनाचे 3ऱ्या विभागाची लीग मॅच बरीच रंगली. निसंशयपणान ह्या मॅचीचो स्टँड आउट कामगिरी करपी शेडन रॉड्रिगीस हाणें उल्लेखनीय डबल हॅट्रिक करून खेळाच्या इतिहासात आपले नाव कोरून घेतले. पण तांचो बरो फायदो आसून लेगीत पयलो अर्द 1-0 असो सोंपलो. दुसऱ्या अर्धात शेडन रॉड्रिगीसाच्या फुडारपणा खाला युनायटेड क्लब बाणावलेन गोल करपा खातीर आपले पुराय यत्न केले. एके वाटेनच्या वर्चस्वाच्या प्रदर्शनात युनायटेड क्लब बाणावलेन दांडो बॉयज क्लब बाणावलेचेर 8-0 अशे घसघशीत जैत जोडले. पळयात रोमांचक डावपेच.
365 खातीर संदीप तुळेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. रातच्या 14 तारखेमेरेन पावस पडपाची शक्यताय. आयएमडीन कांय वाठारांनी हलको पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. सोमारा मळब अशांत आसतले. दनपारा पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्या दमट दिसा उंचेल्ले तापमान सुमार 32 मेरेन स्पर्श करतले अशें आयएमडीचे म्हणणे. जाल्यार उणे तापमान 25 अंश मेरेन आसतले असो अदमास आयएमडीन उक्तायला. 14 तारखेमेरेन हलक्या पावसाचो अदमास. मळब चड करून ढगाळ उरतले. सोमारा चडावत आनी उणे तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोटधान्यांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.